नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यसभेत आयज दनपारां 2 वरां सावन लोकपरीक्षा संशोधन विधेयक 2026 विचार आनी संमत करपा विशीं चर्चा जाली. हे विधेयक आदींच लोकसभेत संमत जाला आनी वयल्या सभाघरांतल्यान मान्यताय मेळोवपाची तयारी सरकार करता. राज्यसभेच्या विशय वळेरेंत सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम विकास संशोधन विधेयकाचो आस्पाव आसा. MSME विधेयकाचेर चर्चा जावपाची आसा. सरकार दरेक मुद्द्यार चर्चा करपाक तयार आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभेचे कामकाज सुरू जाल्या उपरांत कांय खिणांतूच विरोधकांनी बोवाळ करपाक आरंभ केलो. जाका लागून दनपारां 2 वरां मेरेन लोकसभेचे कामकाज स्थगीत केले. काँग्रेस पक्षाच्या वांगड्यांनी बुधवारा लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्या भाशणाच्या वेळार ज्यो आडमेळी आयिल्ल्यो ताचेर बोवाळ करपाक सुरवात केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रश्नकाळ सुरू करपाचो यत्न केलो, पूण विरोधी पक्ष वांगड्यांनी आपल्या मागण्यांचेर बोवाळ सुरूच दवरलो. मजगतीं बसका सुरू जावच्या पयलीं 23व्या राष्ट्रकुल सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी मेळयिल्ल्या इनामांचो उल्लेख लोकसभा अध्यक्षांनी केलो. पॅरा ॲथलेट दिलीप गावी हांणी मेळयिल्ल्या भांगरा पदका खातीर, मोहम्मद बासिल मोरसिंग हांणी मेळयिल्ल्या रुप्या पदका खातीर लोकसभा अध्यक्षांनी परबीं भेटयली. 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरव्हेन्शनल लेजर व्हॅन ट्रीटमेंट सेवेचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या सांगातान दिवचलचे थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, मुखेल वैजकीय अधिकारी संदेश मडकयकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दुयेंतींक बरी भलायकी सेवा आनी बरे उपचार मेळपाक येतान ह्या सुविधेची मजत जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. हांव एकाच खातीर सांगता, फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की वेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट ही गव्हर्मेंटात फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू जाता. गोंयांत आयज पर्यंत लेजर वेरिकोज वेन ट्रिटमेंट ही खंयच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत नासली. पयले फावटी आमच्या बिचोलेन आमी सुरवात करता म्हणून हेजें उक्तावण. म्हणजे ही फॅसिलिटीज तुमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल ना. ती फॅसिलिटीज तुमकां बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी एवेलेबल करून दिता म्हणून हेजें उक्तावण आसा. गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक आपल्यो पांयाच्यो शिरो मोठ्यो जाता ज्यो म्हणटात, त्या पांयाच्यो शिरो ज्यो मोठ्यो जाता त्या सगळ्या जाणांनी बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दर ब्रेस्तार दीस ताजी OPD आसतली. डॉ. राजाराम मामरे सकाळ पासून तर दनपार पर्यंत OPDक आसतलो. शुक्रार आनी शेनवार ताजो एसिस्टंट डॉक्टर आमचो ते सगळे फॉलोअप करतलो आनी दर मंगळारचो म्हणजे ओटीत ताका जे इंटरव्हेन्शन म्हणजे जाका आमी म्हणटा पयलीं वेरिकोज वेन्सची जर ट्रिटमेंट करची जाल्यार तेजी सर्जरी करची पडटाली, कंप्लिटली शीर जी आसा ती ओपन करची पडटाली. आतां तो एटीजन लेजर ट्रिटमेंट जी आसा म्हणजे एकूच सूय त्या वेनींतल्यान घालतलो आनी कंप्लिटली ट्रिटमेंट करतलो. दीस इज अ सिंपल प्रोसिजर. इतले लोक हे बिचोलेंतल्या ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान वेरिकोज वेन्स जाले आसत. सगळ्या लोकांच्या पर्यंत मॅसेज वचूंक जाय म्हणून पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जेका जेका वेरिकोज वेन्स आसा, जेका प्रायवेट ट्रिटमेंट घेवंक परवडना
त्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकार कितली काळजी घेता ती पळयात. राज्यात सुरू केलेल्या एनिवेअर इन गोवा रजिस्ट्रेशन व्यवस्थेक गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या वांगड्यांनी येवकार दिला. राज्यात सुरू केल्ली ही व्यवस्था गोंयच्या नागरिकां खातीर उपयुक्त आसा असो विश्वास उद्देग मळावयले वडील वेवसायीक नितीन कुंकळकार हांणी उक्तायलो. This each of the district will handle, and gradually I feel this entire Goa will be anywhere registration. This will help any person to opt any location, and actually earlier Mapsa was quite congested, Pernem was congested, and a lot of cases were coming up. And the moment you approve the sale deeds, approve the sale deed for purpose of registration, before registration, giving the appointment, pressure was coming up. So managing both sides were becoming difficult. So now that issue will be sorted out. Citizens can experience a very seamless process, and I am sure government gradually will improve upon other processes like refund and other aspects of registration also will be dealt. But today it takes quite a bit of time to get refund. So hopefully once this system is in place, the refund process also will be expedited. So this is to benefit the citizens of Goa. Citizens' experience towards governance is the most important aspect, and which this government and the bureaucracy is trying to address. गोंयचे उद्देग मळ बऱ्याच काळा सावन ह्या सुविधे खातीर आस्त बाळगून आशिल्ले. सगळ्या जिल्ल्यांनी आता जमीन नोंदणी, सेल डीड आनी हेर जमनीच्या वेव्हारा खातीरची कार्यालयीन कामां बेगीन जातली अशें मत उद्योजिका प्रतिमा धोंड हांणी उक्तायलें. Anywhere registration in the district is a very good initiative, because we have been harping on this for since a long time. The industry required this. Lot of sale deeds, lot of registrations were held because of the concentration in Mapsa and Panji mostly. So now with this initiative, I'm sure it is going to be a big breakthrough, and we'll have a lot of registrations in all over the district, all over the 3 districts of course. And I hope such more different things take place, and it will be a good thing for our ease of doing business. Thank you. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टासावन सुरू जातले अशी सुचोवणी गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उजवाडायिल्ल्या परिपत्रकांत केल्या. हे अधिवेशन 3 दीस चलतले. 2 सप्टेंबराक ह्या अधिवेशनाची सांगता जातली. गोंय सरकारान 3 दिसाच्या पावसाच्या अधिवेशनाचो घेतिल्लो निर्णय चुकीचो आसा आनी जनते कडेन आशिल्ली वचनबद्धताय आनी जापसालदारकी टाळपाचे यत्न सरकार करता अशी टिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. आठवड्याच्या वयर घेता जाल्यार हाडले सरकाराचे हांगा तेंका पडच्यान वता उद्योगची सगळे काळा अशें कसो वता ते 1 आठवड्याच्या वयर व्हेले तेका. कित्याक जे भशेन सगळे तरेचे वारे मारता ताजेर ही असेंब्ली आनी व्हडली घेवन कांय तांकां ते दिवे लावंक शकचे ना. असेंब्लीन ते एक्सपोज जातले. अंडर युटिलायझेशन ऑफ बजेट, मिसमॅनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड नो टायमलायन्स फॉर अश्युरन्सीस हे इश्यूचेर ते एक्सपोज जातले. गोरगरिबांच्या फाटल्यान आपूण खंबीरपणान उबो आसा अशें प्रवीण आल्लेकर हांणी म्हळां. लोकांच्या हाताक काम मेळचें आनी तांकां मजत जावची हाचे खातीर आपूण सदांच तयार आसता आनी ह्याच विचारान भाग्यश्री नरसे हिका आपणें तण निवळ करपाचें मशीन भेटयलां अशें तांणी सांगलें. तांणी आयज पेडणेचे नागरीक भाग्यश्री नरसे हिका तण कातरपी यंत्र भेटयलें. म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं ती म्हाजे कडेन येयल्ली, आनी ज्या टायमार तेंच्यांनी सांगलें तेंची जी प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी 3000 स्क्वेअर मिटर, आनी तेजो घोव आसा तेका स्ट्रोक येयल्लो आसा, आनी ती तेका हें सगळी क्लीन करूंक जाय आसली, आनी ते आसर तेका ते भात लावंक जाय आसले. तेंच्यांनी सांगलें म्हणजे कितें तरी उत्पन्न करून आमी खातली, तेंकां आनी काय म्हाका दिसता फॅमिली दोगांच आसता ती, तेका लागून हांवें ती. आनी इतल्यानी खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.